नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। 1.5 दिसाच्या बोवाळा उपरांत मिटले हक्कभंगाचे कोफुसांव। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आनी आमदार विजयाचे मागणेक मान दिवन मुख्यमंत्र्यान मिटयले प्रकरण। आडकून उरिल्ल्या ज्येष्ठ नागरिकांची कार्डां फुडल्या म्हयन्या भितर दितले। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान अधिवेशनात दिली गवाय। ह्यान फुडें अप्लाय करताच एका म्हयन्या भितर मेळटले सिनियर सिटीजन कार्ड। काँग्रेस आमदार एल्टन डिकॉस्टाच्या माफी नाप्याक लागून विधानसभेत आयजूय कोफुसांव। दुसऱ्या दिसा हक्कभंग प्रस्तावाक लागून सभापती रमेश तवडकार हाणें सकाळी कामकाज अर्द्या वरा खातीर केलें स्थगीत। आर्नाल्डो सुवार्दी सांचे हत्येचे दागेदोरे निमणे सापडले। कळंगूट पुलिसांनी कर्नाटकांतल्यान एकल्याक घेतलो ताब्यात। फुडलो तपास सुरू। सेगीत 3 दीस पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून अंजुणे धरणांत उदकाची पातळी पावली 90 मिटरां वयर। उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान धरणाची चारूय दारां केली उक्ती। उटंगराच्या पावसाक लागून फातोड्ड्या माल्ले वाठारांत एका बंगल्या कुशीकची संरक्षण वणत कोसळ्ळी। वणत कोसळिल्ल्यान 4 फ्लॅटांचे बरेच लुकसाण। देवादयेन जिवीतहानी ना। आतां खबरो विस्तारांत। 1.5 दिसांच्या बोवाळा उपरांत आमदार एल्टन डिकॉस्टा आड सुरू आशिल्ले हक्कभंग प्रस्तावाचे कोफुसांव निमणे सुटावे जाले। हे प्रकरण फुडें वाडयनासतना ते हांगाच सोंपयता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। आमदार एल्टन डिकोस्टान सभापतीचो अपमान केल्ल्याचे सांगून वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान हक्कभंगाचो प्रस्ताव हाडिल्लो। हाचेर उपरांत बरीच आरती परती चर्चा जाली आनी आयज निमाणे कडेन सभाघराचें काम चालू उरचें तेन्ना हो विशय सुटावो करचो म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आनी आमदार विजयान केल्ली मागणी विचारात घेवन मुख्यमंत्र्यान हे कोफुसांव सुटावे केल्ल्याचे जाहीर केले। आमचे आमदार बाब एल्टन हॅज गिवन एन एक्सप्लेनेशन दॅट ही हॅज द हायेस्ट रिगार्ड्स फॉर यू आणि he has not meant anything to with your chair and chair is always taken as a तुका एक highest regards and then सांगिला. So I believe that in the interest of the business moving forward, in the interest of the people, we should move forward and you should also take a decision on it. कितें तरी उलयलें आनी स्पिकराक चेर ती एक म्हणल्यार ताजेर प्रिविलेज जाता, स्पिकराची इमेजीक वायट जाता अशें म्हणून दिसता कोण खंयच्या मेंबराक। आणि जेन्ना तो मेंबर एक्सप्रेसीस रिग्रेट एंड ही ऑल्सो सेज दॅट इफ जर तुका हानी जाल्यार आपल्याक आय हॅव नो प्रॉब्लेम टू एक्सप्रेस रिग्रेट। बट एट द सेम टायम अशें एक प्रेसिडेंट जावचो न्ही म्हणून कितें एक मॉब जस्टीस भशेन की हाजे एक हावजान एक नवो प्रेसिडेंट येवचो न्ही। सीएमान ओजोळ रूल 309 सायट केलो। 309 कितें जाता की स्पीकर हॅज द रायट टू डिसायड ऑन एनीथींग एंड एवरीथींग including change the rules. So अशें जावचें न्ही की फाल्यां सगळे एक जाता आनी तूं सॉरी म्हूण मागीर एकदां एल्टनान मागलें जाल्यार सगळ्यांनी मागचें पडलें। ही एक प्रथा जावची न्ही म्हणून इन द इंट्रस्ट ऑफ दॅट आय थिंक स्पीकर सर तुमकां 309 तुमी डिसिजन घेवंक जाय। लोकांचे इश्यूज येवपाक जाय आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता आमी एक लार्जर हार्ट वी शूड विथ अ लार्ज हार्ट वी शूड फॉरगेट दीस इशू। विजयाचो स्टेटमेंट आनी बाप युरी हेणे कन्सिडर करून आमी हो विशय हांगा सोंपयता। बट एक गजाल लक्षांत दवरची की हाज्या फुडें कोणूय म्हणजे हांव आतांच म्हणना इन फ्युचर सुद्दां आमी सदांच कितें आमी रुलिंगान आसतले अशें म्हणना। सदांच हांगा आसतले थंय वयता, थंय आसतले हांगा येता। बट ड्यू रिस्पेक्ट ह्या तुमच्या चेराक जो आसा पळय न्ही हो सदांच रिस्पेक्ट हाज्याय फुडें येवपी मेंबरांनी दवरचो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। समाज कल्याण खात्याकडल्यान ज्येष्ठ नागरिकांक सिनियर सिटीजन कार्ड दिवपाक खूब वेळ लायतात। मयेचो आमदार प्रेमीन शेट हाणें पावसाळी विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा 0 आवरान हो मुद्दो उपस्थित केल्लो। ज्येष्ठ नागरिकांच्या सिनियर सिटीजन कार्डा खातीर कोणे अर्ज केल्यात तांच्या एका म्हयन्या भितर कार्ड करून दितले म्हूण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान गवाय दिली। Government has provided various schemes to public and senior citizens who is above 60 years of old age are given ID cards to avail various facilities like they can enroll government welfare scheme, can avail discount medical benefit in private hospital and free medical treatment at state-owned hospitals. Priority for hearing
dates at the legal matter, higher rates of interest in the bank, discount rate in KTC bus fare, tax benefit, etc. Whether the government has any planning to issue senior citizen identity card to the needy senior citizens immediately, since government issues the senior citizen card only after 45 days or months, thereby senior citizens are denied to avail government welfare schemes. अशें बेगिनल्या बेगीन जावचें, टायम घेता चड. Within 1 month, I assure you that we will supply, deliver the ID cards within 1 month. विधानसभेच्या दुसऱ्या दिसा हक्कभंग प्रस्तावाक लागून सभापती रमेश तवडकार हाणें कामकाज अर्द्या वरा खातीर स्थगीत केलें. काँग्रेसीचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान पयलीं माफी मागची आनी ते उपरांतूच विधानसभा चलोवची अशें म्हणीत सकाळीं सत्ताधारी आमदार आक्रमक जाले. तुगे म्हणणें इतलें आशिल्लें आनीक आय हॅव गिवन माय क्लॅरिफिकेशन मच बिफोर द असेंब्ली स्टार्टेड एक इंटरव्यूकूय सांगिल्लें आनीक म्हाका दिसता हांवें काली सांगलां मोव आहा थिंग फोन टायम म्हूण देर वॉज नथींग सेड टू यू. हांवें स्पिकराचें कांय म्हणलां, रेजोल्युशन घेयल्लें कांय जालें ना म्हूण बिकॉज द ST रिजर्वेशन कमिटी एंड मेंबर्स लेट मी स्पीक. तुम्ही माताय तुमका क्वेश्चन घेवपा नाका रे. दिस इज एन 18 days असेंब्ली तुमकां नाका म्हूण तुमी डिस्टर्ब करताय. आमकां लेट मी स्पीक. आय सेड आय एम स्पीकिंग. हांव उलयतां म्हाका उलोवपा दी म्हणून तुवें नाल्यार हांव बसोतां. उलय न्ही तूं. मग तुम्ही उलयताय मरे तुम्ही बोल. अरे आम 7 जाणांचे ताळ आयकूं येता. तुम 30 आनी 30 जाणां आहाय मरे. आमी 7 जाणां आहाय. सो स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगता. हांवें तुका तुगे कोदला योच्या आय हॅव नॉट सेड एनीथींग. हांवें ओनली बिकॉज द ST रिजर्वेशन मेंबर्स तेंगेले ग्रुप जे मिशन ST ते मुद्द घेवन येयलो म्हूण हांवें परतून मांडला. तो घेवपाचो वो ना घेवपाचो तुगे विषय आलो. तुवें तो गेला. सो तू गेला म्हणटरी आय हॅव क्वेश्चन. आय हॅव नॉट सेड एनीथींग. आणि इट वॉज स्पीकर सर इफ इट वॉज सो हार्मफुल आय एम रिमाइंडिंग दीस हाऊस जेन्ना तुजेर डायरेक्ट एलिगेशन घायलें बाय यो मेंबर्स यो मिनिस्टर्स तुजें डायरेक्ट सांगिल्लें करप्शन आहा म्हूण तेन्ना तुम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कितें हाडला. कितें जालें तुमगेल्या मेंबरांनी तुजेर तेन्ना केल्लें. इफ इट इज ओनली फॉर द ऑपोजिशन why not the ruling? Why the same thing was बाबा दाजी सालकरान कित्याक धरून घालूं ना. स्पीकराची केन्ना घेतला स्पीकराचें कोणी एलिगेशन घेतला माझ्या एलिगेशन करू ना. केन्ना घेता काढून पळय तूं विषय दुसरे कडेन व्हरू नाका. माझ्या सर खंयच्याच मिनिस्टरान एलिगेशन करूं ना आनी काढून पळय वर्डीक. तेन्ना बिफोर दॅट तो विषय परत एकदा सांगता विषय डायवर्ट करूं नाका. ना बरें देन यू फॉलो द procedure follow call, send it to the committee. Whatever clarification I have to give, I will give it to the chairman of that committee. You all give it to them. ओर्डा कानोळे दारेचे हत्यार तोपून खून जाल्ल्या मयत आर्नाल्डो सुआरीस हाच्या खुनाचे धागेदोरे निमणे सापडला. कळंगूट पुलिसांनी ह्या प्रकरणात कर्नाटकांतल्यान एकल्याक मंगळारा ताब्यात घेतलो. आयतारा दुबावितान खून करून घरांतली मयताचीच मोटार घेवन पळ काडिल्लो. गाडी व्हरून पळ काडपी दुबावीत एका CCTVन दिसतालो. त्या आदाराचेर ह्या प्रकरणाचो तपास लावपाचो यत्न कळंगूट पुलिसांनी केलो आनी निमणे 3 दिसां उपरांत पुलिसांनी दुबाविताक अटक केली. सेगीत 3 दीस पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून मंगळारा अंजुणे धरणांत उदकाची पातळी 90 मिटरां वयर पावली. सध्या ह्या धरणाची पातळी 90.75 मिटर इतली आसा. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान धरणाची 4 दारां उक्ती करून उदक भायर सोडलां. फाटले कितलेशेच दीस पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून फातोडेच्या माल्ले वाठारांत एका बंगला कुशीकची संरक्षण वणत कोसळ्ळी. वणत कोसळिल्ल्यान रईशा चॅम्बर्साच्या 4 फ्लॅटांचे बरेच लुकसाण जालां, मात कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. आनीक लुकसाण जावचें न्हय म्हूण सध्या उजो पालोवपी दळ वावुरतात. तशेंच आपत्ती वेवस्थापनाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या थळाची पळोवणी केल्या.
all the kitchen, bedroom, total damage. कबड धरले ते सगळे. आमचं काय झालं आम्ही सेफ झाले आम्ही देवानं राखला आम्ही सेफ झाले हे सगळे डॅमेज झाले टोटल. त्या सायडीन तर वयर कोण रावता ते तेंचे फॉल बट सोसायटीन पोर मातशी पलटेन सांगले आसतली तेमी कंप्लेन बी दिली आसली दिसता सोसायटी आहा ही. प्रॉब्लेम पयलींच्यान आशिल्लो उदक बीन हांगा कितें साठोवन उरतालें ना 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 त्या सायडीन मातशी माती पडलेली त्या सायडीचेर तशें उदक साठोवन बी कांयच नासलें ती फुगली पावसाचे सांग फुगन टोटली आयली ती सिधा ह्या सायडीन आयली. कॅज्युअलिटी कांय जाल ना आणि आतां स्पॉटार फायर ब्रिगेड वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स आणि मामलेदारांनी आमची सगळी टीम हांगा स्पॉटार आसा. सो आमी जी डेब्रीज हे आसा सेफ्टी फॉर द बिल्डिंग अँड कितलीशी फ्लॅट्स डॅमेज जाली? 4 फ्लॅट्स डॅमेज जाला. आज माल्ले फातोर्डा हांगा जी आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता रिटेनिंग वॉल आशिल्ली ती कॉलेप्स जाली आनी ताजे बरोबर माती सगळी सकयल देऊन आयली आनी ही जी बिल्डींग आहा रजेशा चेंबर्स ह्या बिल्डिंगेंतले 4 फ्लॅट म्हणजे सकयले फर्स्ट फ्लोरा वयले 2 फ्लॅट आनी सेकंड फ्लोरा वयले 2 फ्लॅट हांकां कंप्लीट डॅमेज जाल्ले आसा. तातूंत सगळ्यांत चड जर डॅमेज जाल्ले आसा जाल्यार आमी हांगा उबो रावले त्या फ्लॅटा भितर तुमी पळोवपाक शकता हॉलाचो पार्ट हो जे सगळी माती पडली आनी हो कंप्लीट डॅमेज जालो ताजे नंतर ताजो बेडरूमय डॅमेज जालो आसा किचनय डॅमेज जाल्लें आसा. अशें नशिबान देवादयेन कोणाक खंयचेच सद्याक डेप्युटी कलेक्टर आनी तांची टीम आमी पाविल्ली आसा डिजास्टर मॅनेजमेंटाची टीम पाविल्ली आसा तांची एसेसमेंट सद्या चालू आसा. मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार मंत्री मुख्यमंत्री झाले मात हांगा दर्जेदार मैदान जावचे अशें कोणाकूच दिसलें ना. जे परिस्थितींत आयज खेळगडे खेळटात ते पळोवन वायट दिसता. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें मांद्रे गांवाक मैदान दिवचें हांगाच्या तरणाट्यांक शेतांनी उदक तुंबिल्ल्या उक्त्या जाग्यांचेर खेळचें पडटा अशी खंत सरपंच प्रशांत नाईक हांणी उक्तायला. आमच्या मांद्रे पंचायतीन जर बारीक पळोवपाक गेल्यार आमच्या भुरग्यांक ग्रावंड ना आनी खरेंच आमी त्या एज अ पंचायत आमी एक नवे चेहरे येयल्ले आसात हांगा सगळे. पण आमी तुमची सगळी ग्रामस्थ आनी इतर जे लोक हांगा खेळपाक आतां भुरगे येयल्या तेंची दिलगिरी व्यक्त करता की आमी जाय तो एक भुरग्यांक आमकां जाय तो ग्रावंड दिवपाक पावले ना. जायते पॉलिटिशियन हांगा एक आश्वासन दितात. खुबशे फुडारी आसा कितलीं वर्सां 20 वर्सां जालीं ह्या मांद्रे गांवांत ग्रावंड दिवपाक सोदता पण ते अपयशी ठरलेले आसात हांव म्हणटा. कित्याक आयज पळोवपाक गेल्यार हो ग्रावंड कितलीं वर्सां केन्ना केला खबर ना आमकां ती पण ह्या ग्रावंडाचेर कोणी एका लक्षय घालूंक ना. सो आमचो एक प्रयत्न आसतलो की ह्या ग्रावंडाक कितें तरी फुडाकार एक आमच्या टेन्युअराक एटलिस्ट फावंडेशन तरी घालतले आमी आणि ह्या आमच्या मांद्रेच्या जे जनतेक सुपूत करपाक एक प्रयत्न आमचो आसतलो. कारण मांद्रे ग्रावंड म्हटल्यार एक इट इज नॉट अ जोक पण खुबसो ताका खर्च आसा. तो एक आमचो प्रयत्न आसतलो एटलिस्ट एक टेम्पररी बेसीस म्हणल्यार कसो एक एटलिस्ट क्रिकेट आनी फुटबॉल खेळटा ते मल्टीपर्पज यूज ह्या दोनूय भुरगे जे आमी खेळपाक हांगा जशें जातले त्या पद्दतीन आमी जो करपाचो प्रयत्न आसता. तसोच हांगा प्रेस मिडिया आसा हांव तांकां एक सांगूंक सोदता की ह्या गोंयचो मुख्यमंत्री जो जायते बजट सँक्शन करता प्रत्येक कसल्या प्रोजेक्टाक पण मांद्रे गांवांत जितले भुरगे जे आहात जे आपले कला दाखयतात क्रिकेट टुर्नामेंट तर प्रत्येक सिजनाक जवळपास 1 करोडाचो असो प्रायज जाता. साधारण म्हाका दिसता 10 टुर्नामेंट अशें जाल्यार ताजो जो फर्स्ट प्रायज जावन आसता 2 लाख 3 लाख असो आसता. जायते फुटबॉल टुर्नामेंटूय आमी खेळटात. इतलो एक उलाढाल आनी इतले मांद्रे पेडणे गांवांत इतले कला एक बरे भुरगे बरे स्पोर्ट्समॅन आसा बरे पद्दतीन खेळटात पण हांगा दुर्लक्ष केलो वयता. ज्या जाग्यार ग्रावंड बांदला थंयसर भुरगे खेळपाक आसना पण ज्या जाग्यार ग्रावंड जाय तेचेर सरकारान तेचेर दखल घेवची. आमचो प्रयत्न आसतलो आमी पंचायत सगळी पंचायत आमची टीम आसा. विधानसभेचे कामकाज सुरळीत जावपा खातीर सरकार तशेंच विरोधकांनी सहकार्य करचें अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी सांगलें. जे विशय विधानसभेन चर्चेंत येवंक शकतात त्या विशयांचेर वेगळी पत्रकार परिशद घेवची न्हय तशेंच विधानसभेचो वेळ वगडावचो न्हय अशें अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा सभापतीन पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. एक विषय कशा आसा की विधानसभा चालू आसता त्यामुळे जो विषय विधानसभेत तूं काडूंक शकता ज्या विशयाचेर संदर्भात तूं उबो रावपाक शकता विशय मांडूंक शकता तुका थंय जो फोरम आसतना तो प्रेस कॉन्फरन्सीचो विशय करपाची आवश्यकता ना. आनी जो विशय ह्या विशयाची की ताका तो विशय खरो डिस्कशन येवचो काय ना येवचो म्हणजे हाजे पयलीं हाजे 2 फावट जे डिस्कशन जालें त्यामुळे विशय
हांगा आत्तां दिवपाक जाय ना दिवपाक हांव ठरयता ह्या विशयाची गंभीरपणे चर्चा जाली आनी अननेसेसरी सभागृहाचो टायम वेस्ट करपाक अर्थ ना. दिव्यांगां खातीर सरकारान कसलीच उपाययोजना केला असो प्रश्न लक्षवेधी सुचोवणी वेळार आमदार विजय आनी काल्लोस हांणी केलो. उपरांत दिव्यांगांचो प्रश्न हेर आमदारांनी लेगीत उखलून धरलो. सरकारी तशेंच खाजगी कार्यालयांनी दिव्यांगां खातीर कसलीच साधन सुविधा उपलब्ध ना असो आरोप विरोधकांनी केलो. उपरांत दिव्यांग संबंदीत जितलो विशय आसा ते बेगोबेग सुटावे करपाचे यत्न करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी म्हणल्यार फक्त रॅम्प एट एंट्रन्स न्ही. स्पीकर सर ताका रेट्रोफिटींग तो म्हणटा ते भशेन लिफ्ट्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, ब्रेल सायनेज, टॅक्टायल सायनेज, रिजर्वड पार्किंग हे सगळें आसपाक जाय स्पीकर सर. आनी चड करून नव्यो पब्लीक बिल्डींग ज्यो जाल्या तातूंत. आनी ताजे खातीर ते अशें म्हणटात की खंयची गव्हर्मेंट बिल्डींग ओपन करचे पयलीं तांणी NOC हाडची स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनरा कडच्यान. म्हळ्यार जे भशेन ऑक्युपन्सी घेवपाक तुमी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटा कडेन वतात, कित्याक टावन प्लॅनिंग मंत्र्याक तुमी नंबर 2 पोझिशन दिल्लें आहा आनी तें सामकें इम्पॉर्टंट जाता की ताजे शिवाय तुजी ऑक्युपन्सी मेळना. तशी ऑक्युपन्सी घेवपा खातीर हांव आतां डिमांड करतां की स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनरा कडेन धाडचें. कितली गव्हर्मेंट ऑफिसां आहा, कितली स्कुलां आहा, कितली गव्हर्मेंट एडेड स्कूल्स आहा आनी कितली गव्हर्मेंटाची स्कुलां आहा. ही म्हापसा कोर्टान स्पीकर सर म्हापसा कोर्टान एक दीस वचपाचें. ते दीस एकटो कोण व्हील चॅरार येयलो म्हापसा कोर्टान, हांवूय आसलो थिंगा. आतां तेका वयर कसो व्हरप? 4 जाणांनी उबारून तेका वयर व्हेलो. तेका 2nd फ्लोरार वचपाक जाय आसलो. 2nd फ्लोरार 4 जाण मनीस उबारून तेका 2nd फ्लोरार व्हरता. लिफ्ट ना, लिफ्ट ना थिंगा टॉयलेट ना. टॉयलेट आहा म्हणल्यार थिंगा पर्सन विथ डिसेबिलिटी तांकां कांयच ना, म्हणजे दवरपाक काय ना थिंगा. सब रजिस्ट्राराची बिल्डींग म्हापसा जी आहा ती आतां लिफ्ट सारकी केल्या. कित्याक? असेंब्ली सुरवात जाता म्हणून. एक नवीन पंचायत घर बांदलेलें आसा आनी ताका लिफ्ट फॅसिलिटी आसा. आनी हांवें जो रिक्वेस्ट आसा तो CMा कडेन केल्लो, पंचायत मिनिस्टरा कडेन केल्लो की हांगा ट्रान्सफॉर्मराची गरज आसा आनी बेगांच्या बेगान हांगा दिवचो. आयज आमच्या लोकांक त्रास जाता, सिनियर सिटीजन जावं पर्सन विथ डिसेबिलिटी हांकां लोकांक त्रास जाता, वयर चडपाक मेळना, ते बॉन उरता, तांकां कांयच काम करूंक मेळना. थोडे लोक बॉन स्पेशली आसता. आमचे मतदारसंघांनी CMन पयर येयला आनी पयला 3 स्कुलां आसा. त्यांची परिस्थिती कशी आसा तें आमकां खबर आहा. वी आर इन टू दॅट सिस्टम. पूण आज म्हाका दिसता होलिस्टिकली आज CMन बरें केलां की डिसेबिलिटी कमिशनर केला. पूण डिसेबिलिटी कमिशनर करतरी डिसेबिलिटी कमिशनराक ताका पावर दिवपाक जाय. PWD नोडल एजन्सी जालीच, पूण म्हाका दिसता डिसेबिलिटी कमिशनराक जेन्ना केला, आय थिंक ही इज एन्टायटल्ड फॉर द एन्टायर डिसेबिलिटी मुवमेंट ऑफ गोवा. आनी ज्यो गोश्टी करपाक जाय तेजे म्हाका दिसता वासपूस करून वेगळे वेगळे गव्हर्मेंट बिल्डिंगान जे डिसेबिलिटीचे वस्तू करूंक सोदता ऑनरेबल CM, ते मे बी थोडे कडेन पॉसिबिलिटी जावचे ना. कित्याक पयली बिल्डिंगां बांदलेली आहा ती सारकी स्टॅकेसी आसा, ताका एक्सेसिबिलिटी दुसरे सायडीन करपाक जायना. लिफ्ट घातली जाल्यार एक्सेस जाता, पूण थोडे पोरणी गव्हर्मेंट बिल्डिंगान एक्सेस जायना. सो अशें करून खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो, बट वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन. जे फिजिकली डिसेबल्ड आसा तांकां रॅम्प आनी लिफ्ट ही दोनूच सोल्युशनां ना, खुबशीं सोल्युशनां आसा. त्या खातीर तांच्या डिपार्टमेंटा कडेन डेजिग्नेटेड इंजिनियर, कित्याक आज प्रत्येक हातून डिपार्टमेंटान सुपर स्पेशालिटी जाल्ली आसा, हू कॅन रियली आयडेंटिफाय की हे बिल्डिंगेक कितें कितें जाय डिसेबिलिटी लोकांक आनी सिनियर सिटीजनांक, आनी हू कॅन मॉनिटर दॅट वर्क. डिसेबिलिटी लोकांक जाता तितली फॅसिलिटी दिवपाक. कितें आसता जेन्ना मनीस डिसेबल आसता तांकां आमच्या गव्हर्मेंटाची ड्युटी जाता तितले तांकां फॅसिलिटी दिवपाक. आनी CMांनी आतां बऱ्यांतले बरे प्रपोजली दिलेले आहा, ताका लागून हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा CMाक. तशेंच कितें जाता जेन्ना मनीस डिसेबल आसता सिटीनी जावं जेन्ना तो वयता तेन्ना टॉयलेट फॅसिलिटी इम्पॉर्टंट. आनी टॉयलेट फॅसिलिटी आतां खुबशे आमचे भाव उलयलेले आहा, मात टॉयलेट फॅसिलिटी एवरी 300 मिटर म्हाका दिसता सिटीनी जावं हूंय क्रावडेड एरियांक फुटपाथांचेर ही टॉयलेट बांदपाची गरज आहा. बिल्डिंग्स जावं फॅसिलिटीज जावं टॉयलेट फॅसिलिटीज जावं तांकां इवन assistance, medical assistance. The social welfare department has even given them that extra assistance have to be given. The National Commission has already announced that we have to increase the giving them for them grants, what you call it, social welfare schemes. So I would request the government to look at it more sympathetically. I think we should take it up as a challenge
to complete these things and give it to such type of people. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी आनी ट्रान्सपोर्टेशन खंय तरी कमी जें पडटा थंयसर आमचे डिजेबल भाव खंय तरी तस्त जाता. जशें हॉस्पिटलांनी प्रत्येक हॉस्पिटलान डिजेबलांक खातीर स्पेशल लिफ्ट आसता, पण ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स जशें आमचे कलीग निलेश काब्रालान म्हटलें की हे ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स इतले फास्ट जावंक जाय, टायम बॉन्ड जावपाक जाय, त्या टायमार ते रिपेर जावपाक जाय. ही काळजी थोडीशी घेवची आनी सरकारान हे टायम बॉन्डान सगळें ऑपरेशन परत जाग्यार हाडपाक लागून बेगींतल्या बेगीन हे प्रयत्न करचे. कितलीशींच वर्सां पयलीं जो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आहा, जो BDO ऑफिस तेतूनच सगळीं ऑफिसर्स आनी आमच्या स्थानिकांक सिनियर सिटीजनांक लिफ्ट ना थंयसर. परत पार्किंगेचो मेजर इशू, ते पेडणे टाउनान पडल्या कारणान पार्किंगेचो इशू, कितलेशेच पयस पार्किंग करून चलोन येवचें पडटा. डिजेबल लोकांक आनी आमच्या सिनियर सिटीजन व्हेरी डिफिकल्ट जाता. हांव इतलेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की बेगिनात बेगीन ह्यो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आहा तो आमकां नवीन पेडणे तालुक्या खातीर खंय जागो आयडेंटिफाय करून बेगिनात बेगीन तो दिवचो. कित्याक आनी हे दिल्या उपरांत आमच्या सगळ्या सिनियर सिटीजन आनी डिजेबल भुरगे जे आहात तांकां बेनिफीट जातले. बट वॉट आय फील गव्हर्मेंट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमगेलो TCB मिनिस्टर should TCB minister should make it mandatory कि all the buildings, if the ground above, first floor and above, all should have facilities for person with disabilities. तांकां जेन्ना खंयच्या एक हॉटेलान जर गेले, खंयच्या एक हॉटेलान, जाल्यार तांकां मेन म्हणजे पयलीं पार्किंग सारकी मेळना. जर तांकां जर पार्किंग करतलो जाल्यार खूब पयस वचून पार्क करचें पडटा. एक आमच्या सरकारान लक्षांत धरून जे हॉटेल आतां न्यू कोण बांदता जावं जी हॉटेलां आसा तांकां तेंच्यांनी एक नोटीस काडून तांकां सगळें सांगपाक, कारण एक डिजेबल जे लोक येतात ही गाडी तांकां पार्किंग स्पेशल करपाक लागून तांकां एक अशी म्हणून म्हाजी एक मागणी आसा स्पीकर सर. म्हाका दिसता दॅट दीस गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस टू रिजॉल्व द इश्यू ऑफ द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. हें हांव तुमकां कित्याक सांगता स्पीकर सर, कित्याक हो सरकाराचो लक्ष हा इव्हेंट करपाक. आतां पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज केलें, बरी गोश्ट, इट इज अ फेस्ट कोण 7 दिसां फेस्ट आनी 365 days हे लोकां गेले प्रॉब्लम कोण आयडेंटिफाय करतलो. I feel sorry because we've spoken on this for 10 minutes in the last demands during the social welfare ministry's demand. We were assured by the honorable chief minister, but nothing happens. हांव दिव्यांग म्हज्या भाव भयणीच्या बद्दल हांव सातत्यात म्हज्या 5 वर्साच्या टेन्युअरांतल्यान हांव कंटिन्युअसली म्हजे कडल्यान जाता तितकें सिरियसली काम करीत आयलां. आनी म्हणून तर प्रत्येक फावटी म्हाज्या समोर जो विशय आयला तांच्या रिलेटेड तो रिजॉल्वूय केला. आनी हो फक्त दाखोवपा खातीर आनी भाशण करपा खातीर न्ही, त्या खातीर म्हाका दिसता उलयल्या पैकी 3 जाणांनी जें काम केलां तेजो मेन्शन केलें आनी एप्रिसिएट केलो. बरेच जाण डिजाबिलिटी पार्किंगाच्या विशयाचेर उलयले. 18 जून रोडाचेर आमचे 4-5 पार्किंग ही डिजाबिलिटी खातीर आसा. वायट दिसतात, बरे लोक येता आनी थंयच गाडी दवरतात, म्हणजे सेपरेटली थंय पुलीस दवरचो पडटा, थंय गाडी लावनाका म्हणून. लोकांनी बी समजूंक जाय की हें पार्किंग जें आसा हें डिजाबिलिटी खातीर आसा, थंयसर गाडी लावची न्ही म्हणून. तांणी जें कॉलिंग एटेन्शन घातलां तितूंत तेंच्यांनी सजेशन्स दिल्या. ती सगळीं सजेशन्स जी आहा ती आमी एक्सेप्टूय करता. हांव खंयसरूच ना म्हणना तुमी दिल्ली सजेशन. आनी जी आमकां जितक्या बेगीन करपाक मेळटा इम्प्रुवमेंट पळय न्ही, तितक्या बेगीन सगळीं सजेशन्स जी आसा पळय न्ही ही हांव इम्प्रुवमेंट करपा खातीर तयार आसा. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून